उच्च न्यायालयान 12 आमदारां अपात्रतायेची याचिका बिरेस्तारा भायर मारली। उच्च न्यायालयान दिल्लो हो निवाडो योग्य आसा अशें मत भाजपाचो फुडारी नरेंद्र सावयकर हांणी मांडले। उच्च न्यायालयान तशेंच सभापती राजेश पाटणेकरान दिल्ल्या ह्या निवाड्याचे पुराय भाजपा पक्ष स्वागत करता अशें ताणें ह्या वेळार म्हणले। इतल्या मजगती आदी काँग्रेस पक्षांतराक तेंको दिताली आनी आतां भाजपूच ते करता। त्या खातीर पक्षांतर करप्यांक संसदेंत कायदो करून 6 वर्सां खातीर वेंचणूक लडोवपाक बंदी घालची अशी मागणी मोगो पक्षान केल्या। प्रत्येक फावटी सांगी की आम्ही जे कितें केल्लें आसा ते लोकां खातीर केल्लें आसा आनी सारकें केल्लें आसा। आयज न्यायपालिका आमकां न्याय दिल्लो आसा। आतां आमकां आनीक जे आतां डिसिजन जाले उपरांत कोर्टाचें डिसिजन जाले उपरांत आतां सुद्दां आमी ज्या पद्दतीन विरोधी पक्षाचे जे लोक जे उलयतात अजून तेंचे हे थांबली ना। तांकां न्यायपालिकेचेर सुद्दां विश्वास ना अशे पद्दतीचे टिप्पणी करपाक तेणी सुरवात केल्ली आसा। कसलो न्यायपालिकेन जेन्ना कोर्टान जेन्ना त्यांच्या सपोर्टाक त्यांच्या फेवराक जर कसलो आदेश दिलो डिसिजन जालें जाल्यार ते स्वागत करता। त्यांच्या विरोधात जर डिसिजन दिले जाल्यार न्यायपालिकेन सारकी केलें ना। मोठे मन आसपा जाय। जे न्यायपालिका जो कोर्ट डिसिजन दिता ते एक्सेप्ट करपाक मोठे मन आसपा जाय। आमदार आसूं ते जर दुसऱ्या पक्षांत वता आसत जाल्यार ज्या दिसा ते हे करता त्या पासून 6 वर्सां पर्यंत ह्या लोकांक इलेक्शन लडोवपाक बंदी आसपाक जाय आनी त्या वर्सा ते आमदार म्हणून त्या टायमार उरपाक जाय। ही लोकशाहीची थट्टा आसा आनी ही लोकशाहीची थट्टा थांबोवपा खातीर माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आमचे जे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आसा ते आनी इलेक्शन कमिशनाचे प्रेसिडेंट हांणी एकठांय बसून विचार विनिमय करून सगळे संसदेक बरोबर घेवन योग्य ऍक्ट तयार करचो। कारण हे डिफेक्शन खंय तरी थांबपाची गरज आसा। एका वेळार हे काँग्रेस करताली, आज ते भारतीय जनता पक्ष करता। फुडें फुडें जे स्टेटीन स्ट्रॉंग पक्ष आसा त्या स्टेटीन जे पक्ष करतले आनी जे खरेच बरे पक्ष आसा जे असले गोष्टी पासून पयस रावता त्या पक्षांक सोंपोवपाचें कारस्थान सेंट्रल ताचे जे मोठे पक्ष आसा ते करता आनी ते करत रावतले। आनी जर खरेंच बरे पक्ष टिकपाक जाय जाल्यार हो एक्ट एमेंड जावपाची अत्यंत आवश्यकता आसा आनी तो एक्ट एमेंड करपा खातीर दिल्ली सरकारान फुडें सरचें। जे कोण असले करतात तांकां 6 वर्सां निवडणूक लडोवपाक बंद जावचें। म्हणजे ह्यो गोश्टी सगळ्यो बंद जातल्यो। त्या बरोबर लोकशाहीचो विजय जातलो आनी त्याच प्रमाणे बारीक पक्ष कार्य विश्वजीत राणे मुख्यमंत्री पदा खातीर योग्य उमेदवार आसा अशें मत मोगोचे फुडारी सुदीन ढवळीकर हांणी व्यक्त केला। विश्वजिता कडेन मुख्यमंत्री जावपाची ताक आसा। भाजपान ताका त्या पदा दिवपाचे योग्य थारतले अशें सुदिनान म्हणला। विश्वजिताचे आनी आपले बरे संबंध आसात अशें ताणें ह्या वेळार उक्त्यापणान सांगले। पणजे मोगो कार्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार तो उलयतालो। इन बीजेपी इज विश्वजीत राणे म्हणून सांगितला आणि तो त्या नेतृत्वासाठी पुढे सरलेला आहे मुख्यमंत्री पदासाठी विश्वजीत पात्र आहे। भारतीय जनता पक्षामध्ये तो पात्र आहे। एकत्रित केले तर मी सांगू शकत नाही, पण भारतीय जनता पक्षामध्ये आता कोणी नाही त्याच्या लेवलचा माणूस।